आमगेल देशाच्या मॉन्युमेंटाच्या आल्बमा तुम्ही पळयला की ह्या पुस्तका कार्यक्रमांत आल्बमा विशयी कसले उलयता भयो म्हण तुम्ही लेखता असावा. आजी हांव तुमगेल मुखारी परिचय दिवच्या येवचित असल पुस्तक एक आल्बम. नमस्कारू. एक पुस्तक कार्यक्रमाक तुमका सर्वांकय स्वागत. विश्व कोंकणी केंद्राच्या विद्यावारिधी लायब्ररीच्या अनेक विशेष जावन आशिल्ल्या पुस्तक घेवन हांव तुमगेर मुखारी आयला. आजी आमी पळोवच्या पुस्तक एक फोटोग्राफीक आल्बम. हें पुस्तक द मॉन्युमेंटल इंडिया बुक. हें पुस्तक एक फोटोग्राफराला आल्बम. त्या फोटोग्राफराला नाव अमित पश्रीचा म्हणून. हांनी तांगेल्या एक इंट्रेस्ट जावन आशिल्ल्या पॅनोरामिक फोटोग्राफीच्या कलेक्टेड इमेजेस वोट करून केला तसल्या बुक हें द मॉन्युमेंटल इंडिया बुक. हें एक इतली व्हड बुक बा. हाजी विशेष कसन म्हणून तुमी निमगिला रे येया पळया ह्या पुस्तका भितर कसन पुरा आसा म्हणून. ह्या पुस्तकांतला एक भारी चंद फोटो. हें एक पॅलेस. हें राजस्थानांत आसूच्या जहांगीर महल म्हण हाजी नांव. तांचे पॅलेस दुखून अनेक सायडान पळयला रे आमकां दिसता ताजे तोग्गो आसूच्या फोटो. असल्या मस्त नमुन्याचे चंद फोटो ह्या पुस्तकांत आसा. ह्या फोटो तुमकां पुरा गोत आसा पुरो. वयर दुखून वयर आसूचे फोटो आमगेल्या मध्य प्रदेशांत आसूच्या सांचीच्या एक स्तूपाच्या फोटो. तोग्गू तांचे स्तूपाच्या भितर वयल्या सुत्त पावळीच्या माक्षी गाड्याच्या फोटो. हे पुरा फोटो तुमकां विशेष कसन म्हूण कळ्ळी वा. पळया ती हें त्या बुकांत लास्टाक आशिल्ल्या पुरा चित्राचे कितले चंद फोटोस आसा पळया ती. ताजे पुरा जे एक सनाची एक स्वीट अँड शॉर्ट जावन आशिल्ल्या एक डिस्क्रिप्शन वरान दिलालो आसा. हें डिस्क्रिप्शन बरयलां अमरनाथ म्हूण हांणी. आतां इतलें पुरो आमी चित्र पळयलां, हें पुस्तक पळयलां, हें इतलें व्हड पुस्तक हाजी विशेष कसन. हें एक फोटोग्राफीक आल्बम म्हूण आमकां कळ्ळां. हाजे विशेष कसं म्हळ्यार हे पुरो फोटोस पॅनोरामीक मोडांत काडला. हे पॅनोरामीक मोड म्हळ्यार आमगेला आतां आमी कॅमेरार फोटो काडटना वायड एंगल म्हूण सांगता पळय तशीच. कॅमेरांत एक जागाच्या खाली एक स्ट्रेट व्यू मात्र न्हय, फुल्ल सगळे वायड व्यू दाखयता तसल्या एक फोटोग्राफीक स्किल पॅनोरामीक फोटोग्राफी. आमगेला ऑथर अमित पश्रीचा हांकां हें पॅनोरामीक फोटोग्राफी म्हळ्यार भारी इश्ट. हांणी आमगेल्या भारताच्या नॉर्दर्न पार्टांतल्या मस्त नमुन्याच्या मॉन्युमेंट्स आनी सायट्स हाजी पुरा फोटोग्राफी केलेलो आसा. त्या पुरा वोट करून केला तसल्या पुस्तकाची हें द मॉन्युमेंटल बुक ऑफ इंडिया. ह्या पुस्तकांत आमकां आमगेल्या भारत देशाच्या उत्तर भागांत म्हळ्यार वयर सुरू करचें जाल्यार लडाख दुखून तो दिल्ली, ताजे नंतर चंडीगड, राजस्थान, मध्य प्रदेश हांगा असल्या मस्त राज्यांतल्या विशेष जावन आशिल्ल्या आमकां केलाव गोत आशिल्ल्या आनी केलाव गोत नाशिल्ल्या तसल्या मस्त नमुन्याच्या एक मॉन्युमेंट्स आनी सायट्स ताजे बरो भारी चंद पॅनोरामीक फोटो काडून तांणी आमकां दाखयलेलो आसा. हाजे विशेष कसन म्हळ्यार ह्या फोटो इतले चंद आसा की हे आमी बूक पळयतना आमी ताजी येद्राकार राबून आमीच पळयता आसा की म्हणून तितल्या बदशी दिसता. तें ह्या पुस्तकाचें एक विशेशते. आनी हाजे हें खंयचे नमुन्याचें एक बूक हांतूंत तांणी खंयचे नमुन्याचे फोटोज पुरा काडला म्हूण पळोवचें गेल्यार ह्या पुस्तकांत तांणी आमगेल्या देशांतल्या विविध नमुन्याच्या देवस्थान, भोवंदाला स्तूप आनी तसले मठ मंदिर ताजे फोटो, तशीच रायर कालाच्या तागेल्या अरमने, तागेले कोटे, पॅलेस, फोर्ट हाजे मस्त पुरो फोटो काडलेलो आसा. तशीच दिल्लींत आनी आमकां पुरो गोत आशिल्लें म्हणजे मस्त पुरो मॉन्युमेंट्स आसा ते. ताज महल जावन आसा पुरो, कुतुब मिनार जावन आसा पुरो, रेड फोर्ट जावन आसा पुरो. असल्या मस्त नमुन्याच्या आमी पुरो आमकां पुरो गोत आशिल्ले जी मॉन्युमेंट्स जाल्यार ताजे एक पॅनोरामीक मोडाच्या फोटोस आमी फुडें पळोवन अशें ना ते. त्या पळोवंक जाल्यार तुमी पुरा हें बूक एक वाजुकाती जावन आशिल्ल्या पुस्तक. ह्या पुस्तकांत आमकां पळयतना कळटा
एक फोटोग्राफाला काम तितली सुलाभ नाही म्हणून आम्ही म्हणता ती फोटो काढची कसं एक व्हड विषय म्हणून जाल्यार एक मॉन्युमेंटाचे एक अँगला दुखून फोटो काढताना ताणें खंयची पुरा विशय ताणें ध्यानार दवरून घेवका त्या फोटो काढताना ताज्या खंयची पुरा डिटेलिंग करेक्ट येवका कशी काडल्यार कसन करेक्ट दिसता कसं दिसू नज त्या पुरा एक मस्त स्टडी करून तागेल्या मनान तोची त्या एक जागाच्या फोटो ताणें काण घेतले नंतर ताणें नेक्स्ट त्या कॅमेरांत काडचे म्हणून ह्या पुस्तकाच्या ऑथर जावन आशिल्ल्या फोटोग्राफर अमित पश्रीच्या तांणी सांगतात ते ह्या पुस्तकांत तांणी काडलेल्या दुसरे फोटो पळयता रे तांणी सांगता ते ह्या खाली एक नमुन्याची वास्तुशिल्पाच्या शिल्पकलेक संबंध पाविल्ले न्हय आमगेल्या देशांत त्यावेळी उत्तर भारतांत मस्त नमुन्याचे राजू आनी इन्वेडर्स पुरो आयलेलीं ती तांगेल्या शिल्पकले तांगेल्या एक आर्किटेक्चरल टेक्निक्स तांणी बांदिल्ले तसल्या पुरा स्मारकांत आनी मॉन्युमेंट्सांत तांणी डिपिक्ट केला तसं पुरा आमकां ह्या पुस्तकांत पळोवचें मेळटा ह्या पुस्तकांत आमगेले दिल्लीचे सुल्तानेट्स आनी मुघल्स तांगेले स्टायल तोगू राजस्थान येताना तांगेल्या रायाला तांगेले एक आर्किटेक्चरल स्टायल तोगू मध्य प्रदेश येताना थंय बौद्ध आनी हिंदू टेंपल येताना तांगेले एक आर्किटेक्चरल स्टायल ह्या पुरा आमकां पळोवचें मेळटा ह्या पुरा आर्किटेक्चरल स्टायल्सांत ताजे फायन डिटेलिंग्स खंयच्या अँगला पळयताना कसं एक मॉन्युमेंट कशी दिसता ते कशी तांणी फोटोग्राफरान ते एक तितली चंद करून कॅप्चर केला म्हणून ह्या पुस्तकां पळयताना भारी खुशी जाता आनी ह्या पॅनोरामीक मोड म्हणल्यार ह्या मोड तुमकां आनीक सुलाभ जावन एक सांगचे जाल्यार आमी स्ट्रेट पळयताना आमकां थोडे अँगलाची मात दिसता जाल्यार पॅनोरामीक मोडा पळयताना आमकां सगळेची आमकां तेकाडे आमकां हेकाडे पुरा सायडाची विवरां मेळटा जाल्यार आमी तशी पळोवंक जाल्यार कशें ना आमगेले माती गुंडोका तेकाडे हेकाडे म्हणून जाल्यार ह्या पुस्तकांत तांणी त्या पॅनोरामीक मोडा देखून फोटो काडला निमित्त सगळेची केलो फोटोस आसा तांतू 360 डिग्री अँगलाचे फोटोज वरां काडलेले आसतानी ते 360 डिग्रीचे फोटो पळोवंक जाल्यार आमी एक सुतू घुंवका जाल्यार ह्या पुस्तकांत पळयताना आमी दोड वरां तेकाडेकाड करता म्हणना एकच एक पेजांत भारी व्हड पेजांत चंद रितीरी त्या एक मॉन्युमेंटाचे सगळे 360 व्यू वरान आनी इतले चंद करून फोटोग्राफ करून दिलेलो आसा तशें जावन हें एक भारी चंद पुस्तक वाजिताना म्हाका मस्त खुशी जाली हांव सगळे आमगेले नॉर्थ इंडिया भोंवन आयला म्हण केजालें म्हाका असल पुस्तक तुमी वाजूंक जाल्यार विश्व कोंकणी केंद्राच्या विद्यावारिधी लायब्ररीक येयाती मेकलोट्टू पुस्तक वाजियाती म्हूण सांगताची आयज ह्या कार्यक्रमाक हांगाचे एक पूर्णविराम दिता तुमकां सगळ्यांक देव बरें करो अनेक दीस अनेक पुस्तक घेवन हांव तुमगेले मुखार येता ते धडते नमस्कार.